नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टाच्या नव्या भागाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर म्हयन्याक आमी ग्राउंड रिपोर्ट ही कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येतात आणि ह्या कार्यावळींतल्यान आमी जाणा जावन घेतात की IDC इंडस्ट्रियल एस्टेटीन जेन्ना आमी वयता त्या वेळार की पावर फेलियर्स जेन्ना जातात त्या वेळाचेर तांकां कसले प्रॉब्लम्स फेस करपाचे पडटात, तशेंच आनी कांयशे तेंचे प्रॉब्लम्स जे तांकां फेस करपाचे पडटा। आयज आमी आयला बिचोली इंडस्ट्रियल एस्टेट हांगासर आणि हांगासरले काही इंडस्ट्रीज आमी आयज पळयतले आणि तेंच्या भितर जाणा जावन घेतले की जेन्ना पावर फेलियर्स जाता त्या वेळाचेर तांकां प्रॉब्लम्स कसले फेस करपाचे पडटात, तशेंच आनी कांयशे प्रॉब्लम्स जे तांकां फेस करपाचे पडटा। आमी सध्या आसा बिचोली IDC हांगासर आणि हांगासरल्या तुरी आजुलेजर्स हेचे ओनर आमच्या वांगडा आसा आणि हांगासरले जे तेंचे प्रॉब्लम्स आसात ते आमी जाणून घेया। सर, तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार। म्हाका सांगा की तुमकां जेन्ना पावर कट जाता त्या वेळाचेर कितें कितें प्रॉब्लम्स फेस करपाचे पडटा? हांगा जेन्ना लायट वता तेन्ना आमकां खूब प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा, कारण आमी हे टायल जे आसा ते आमी हातान करता, जेका आयजुलेजर्स म्हणटा, जे करून आमकां एक दीस दवरून मागीर ताजेर पेंट करून हे भट्टेन घालचे पडटा आनी भट्टेन 8 वरां ते चालू आसता बेकिंग करप। आनी ह्या बेकिंगाच्या टायमार जर ताका प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तेजो कलर फेड जाता। चड टायम परत परत लायट वचपाक लागली जाल्यार केन्ना केन्ना खूब अशें लायट पडटा की पार्टी एक्सेप्ट करना ही ऑर्डर दिला ते, अशें करून वेस्टेज खूब जाता। आनी सेकेंड डे परत केले जाल्यार ते लायटाचें बील आसा न्ही ते वाडत वता। एखादं प्रॉडक्ट तुम्ही दाखवू शकता जे डॅमेज्ड आसा? हे पळय, हांव तुमकां आतां हांगाच दाखयता। हे जे हो टायल आसा जो आमी पयलीं बेक केल्लो जेन्ना लायट वचोंक नाशिल्ली तेन्ना, आनी हो सेकेंड टायम आमी जे तोच पेंटिंगाचे व्हडले पेंटींग आसल्या कारणान आमकां केन्ना केन्ना 2 फावटी भट्टेन घालचें पडटा एक पेंटींग। नो हो सेकेंड टायमा वयलो टायल तोच वांगडाच दोनूय वांगडाच पेंट केला, पूण हाजो कलर पळय फेड जाला, दोनूय वांगडाच घातला। कित्याक ह्या टायमार एक 5 फावटी लायट गेली, अर्दे वरान येयली परत गेली आनी तेजो कलराचो प्रॉब्लेम जालो पळय, फेड जालो, लायट पडलो। मागीर ती पार्टी एक्सेप्ट करना, हे पेंटींग हांगाच पडोन आसा, कारण ते आमी परत रिपेंट केले की तशेंच येतले हे आमकां खबर नासता। ओके, सो जेन्ना ते वेस्ट जाता त्या वेळाचेर पार्टी एक्सेप्ट करना त्या वेळार तुमी मागीर तेजें कितें करता? परत मागीर उरलेले जे वेस्टेज आमी ट्राय करता ते कोणाक तरी कमी रेटाक दिवपाचे, नाजाल्यार मागीर फोडून ताजे चायना मोजेकाक यूज करता आनी ताका उपाय कांयच नासता। आनी कितें प्रॉब्लम्स तुमकां हांगा फेस करपाचे पडटा जे चालूच आसा? लायटीचो प्रॉब्लेम बिचोलेन बरीच वर्सां जाली, केन्ना केन्ना ओके आसता आनी हो प्रॉब्लेम आयलो जाल्यार असो कंटिन्यूस चालूच उरता। आमी आनी एका इंडस्ट्रीन हांगासर आसा आणि हांगासर जे वन ऑफ द मेजर अशें म्हणू शकता आमी की जेंकां प्रॉब्लम जाता तो म्हणजे लायटीचो। लायट जेन्ना वता त्या वेळेचे तेंचे प्रॉडक्ट आसता ते गरम जायना आणि तो वेस्ट जाता प्रॉडक्ट। सर मला सांगा की इकडे जेव्हा लाईट जाते त्यावेळेला तुम्हाला काय प्रॉब्लेम होतो? लाईट गेल्यानंतर पूर्ण युनिट बंद होते। बंद झाल्यानंतर रिसायकल परत करण्यासाठी
समजा एक 20 मिनटं जर लाईट गेली असेल तर आपल्याला किमान तिथे पाऊण तास तरी थांबलं पाहिजे. त्याच्यानंतर ते पूर्णपणे सेट करेपर्यंत वेस्टेजच निघत असते आणि त्यातून थोडंफार काहीतरी वापरता येतं किरकोळ असं, पण जास्तीत जास्त वेस्टेज जातं काय. त्याच्यामुळे लाईट गेल्यानंतर म्हणजे पूर्ण युनिट जे काय आमचं ग्राइंडर असेल इतर काही जे असेल ते सर्व टोटली बंद होतं आणि लाईट गेल्यानंतर पुनर्वा हिटिंग देऊन हीट कंट्रोल बॉयलर गरम करून ते चालू करेपर्यंत आम्हाला किमान पाऊण तास 1 तास निघून जातो. अर्धा तास लाईट गेली असेल तर 1 तास जातोच जातो. असं हे प्रोडक्ट आहे आमचं. जर लाईट गेली तर तुमच्याकडे काय बॅकअप प्लॅन काय आहे का? बॅकअप प्लॅन असं कोणतंही नाही, लाईटवरच आहे. लाईट गेली तर तुम्हाला थांबावं लागतं, काम कंप्लीट स्टॉप, सर्व कामगार बसून. आणि काय प्रॉब्लेम तुम्हाला फेस करावे लागतात लाईटी व्यतिरिक्त? लाईट गेल्यानंतर ते पूर्ण मशीन ज्यावेळी आम्ही चालू करतो त्यावेळी पूर्ण सेटिंग होते मालाची. तो सेट होत नाही तोपर्यंत त्याला वापरता येत नाही, यूज करता येत नाही. तो साईडला वेस्टेज म्हणूनच निघून जातो. समजा मशीन चालू केली तर किमान तो सेट होईपर्यंत परत आम्हाला 20 मिनटं तरी निघून जातात सर्कलला. तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटीचं कन्झम्पशन पण वाढतं? हो ते पण वाढतं. इंडस्ट्रीन आतां आमकां प्रॉब्लेम म्हणल्यार कशें आसा, आमचे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री युनिट्स आहा पळय हे लायट जी आहा, लायटीचो विशय. ह्या लायटीचेर चडशी मशिनरी सगळ्यां कडेन आतां जवळ जवळ आमचे 150 युनिट बिचोलीम इंडस्ट्री आहा. हाका आमकां लायट फेल्युअर आमी मातशी पळयता. आतां स्पेशली कशें जाता की जेन्ना लायट फेल जाता तेन्ना नॅचरली मशिनरी बंद उरता. सो मशिनरी बंद उरल्या कारणान कितें जाता की प्रोडक्शनाक प्रॉब्लम जाता. प्रोडक्शनाक प्रॉब्लम, लेबर जावं कामगार लोक जावं सगळे मातशे बेकार उरता. आणि हे आमी आतां बिचोली इंडस्ट्री स्टेडान पळयलां की मोस्ट ऑफ द टायम जाता. आतां जर आमची इंडस्ट्री पळयच, आमची वी मेक्स फर्निचर, इंटेरियर डिझायनर, पूण आमचें कितें आसा, समज केन्नाय करंट फेल जालो जाल्यार आमी दुसरें काम एडजस्ट करूंक शकता तितल्या टायमार. पूण थोडे अशे इंडस्ट्री आहा की ते टोटली इलेक्ट्रिसिटी करंटाचेरूच आसता बेज. सो तेन्ना त्या टायमार कितें जाता की परत परत हें जाल्या कारणान मातशें प्रॉब्लम जाता. सो ह्या वस्तू कडेन आमचे बिचोली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट किंवा आमच्या गव्हर्मेंटान मातशें एक लक्ष घालपाचो. सो आमकां लायट जर बरी मेळत जाल्यार प्रोडक्शनूय आमचें हें जाता. पूण ह्या दिसांनी मातशें आमकां बरो सपोर्ट आहा गव्हर्मेंटाचो. ह्या दिसांनी आमचे लायटीचो जो विशय आसलो तो म्हाका दिसता ल्हव ल्हव जाग्यार आमचो येता. आमचे इंडस्ट्री असोसिएशन्स आहा, इंडस्ट्री असोसिएशनाचे जे आमचो हे आहा, ऑर्गनायजेशनाचे आमचे जे मेंबर्स आहा, प्रेसिडेंट्स म्हणा आनी कोण कोण, हे आमी एक्टिवेट आमी म्हणजे हे करीत आसता, तांकां चालू आसा तेंच्या कडेन उलोवप बिलोवप. आनी सो ह्या दिसांनी मातशें आमकां बरो सपोर्ट आसा. दुसरो विशय जर आमी पळयत इंडस्ट्री इस्टेट बिचोलीमचो, जाल्यार आमचो जो हो रोड आसा जो इंडस्ट्री इस्टेटाच्या हेका जॉयन करता, बिचोलीम म्युनिसिपालिटी आनी आमचो जो हो इंडस्ट्री इस्टेट आहा हेका एक जवळ जवळ जस्ट 200 मिटराचो जो रस्तो आहा तो जास्तीत जास्त बिचोलीतले लोक वापरता. आमचे जायते लोक आमकां सप्लायर म्हणा, आमचे जावं आवटसायडर्स म्हणा किंवा आमचे स्टाफ म्हणा येताच कामाक, जावं वर्कर्स म्हणा, हे चडशे लोक आमचो हो बिचोलीचो बस स्टँडाक देगेसून जो रोड आहा 200 मिटराचो तो वापरता. हालींच गव्हर्मेंटान आमच्या म्युनिसिपालिटीन तो पोर्ट हे करून मशीन घालून तो मातसो तेचे वणके आशिल्ले ते फिलअप केला. पूण हांव मागता की तो एक बरो हॉट मिक्सिंग रोड जावचो, जेणे करून बिचोली इंडस्ट्री इस्टेटाक एक लुकूय बरो येयलो आनी एंट्रन्साकूच आसल्या कारणान मेन रोड आसल्या कारणान तो जावपाक जाय अशें दिसता. तशेंच आमचे इंडस्ट्री इस्टेटान जर तुमी भितर आतां चल्ला, तुमी पळयलां आसतलें, सो हो जो आमी दोनूय सायडी रोडान सायडीन क्लिननेस म्हणटा ती मातशी बिचोली इंडस्ट्री इस्टेटान क्लिननेस बीन अशी आसपाक जाय.
आणि एक इंडस्ट्रीन आमी आसा आणि हांगासर आमच्या वांगडा आसा एक CEO ऑफ अल्फा कम कोटिंग सोल्युशन्स कंपनीचे. सर तुमचे आमच्या ह्या कार्यावळीन स्वागत आसा. थँक यू, व्हेरी नायस ऑफ यू. सर तुमकां आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तुमची एक इंडस्ट्री आसा, सो कितें प्रॉब्लम्स तुमकां फेस करपाचे पडटा? आमकां हांगा बेसिकली म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आतां अप्रोच रोड आमी म्हणटा की ही कंपनी जो पेंट कंपनी आसा की आमकां हांगा केन्ना आमी पेंट मॅन्युफॅक्चर करतात तरी आमकां खुबशे देशा सगळ्यांतले ना भायले आनी MNC सगळे कस्टमर येता, पण कोणू हांगा येता जाल्यार की आमचे अप्रोच रोड आमी आतां बस स्टँडाच्यान जर भितर पळयता टर्न मारतना खूब त्रास जाता. भुरगे सगळे रस्त्यार भितर खेळत आसता, तांकां सेफ्टी करून त्या सायडाच्यान भितर येवपा जाय. तांकां भितर हाडच्यान हांगा पळयल्यार रस्तो एकदम खूब बेकार आसा, तो एक मातसो इम्प्रुवमेंट जावपा जाय. अनदर थिंग इज पावर फेलियर्स. म्हळ्यार पावर फेलियर हांगा आसा. पावर फेलियर ते अटेंड करता, पण पावर लायन्स हांगा कितें दिल्ले आसा पळय ही म्हाका दिसता खूब वर्सां फाटीचे आसा. सेफ पावर ना. सेफ पावर म्हळ्यार आतां आमकां हांगा जर व्हेकल जर 40 फीट कंटेनर जर आयली ते वयर वायरीक लागता, ती भितर घेवपा जायना. मागीर तांकां अशें सर तशें सर फाटीं सर फुडें सर म्हणून भितर घेवची पडटा. कित्याक टर्निंग रेडियस बी खूब कमी आसा हांगा सगळ्या इंडस्ट्रीजांक. सो ती एक इम्प्रुवमेंट जावपाकूच जाय. आनी ओवरहेड वायर्स कितें गेला हांगा आतां आमच्या फॅक्ट्रीचेच फुडें पळयल्यार तुमी झाडां वयर लायिल्ली तेकली आसा, ती तरी इट्स अ रिस्की थिंग. आनी ही सगळी कॅमिकल झोन. सो तुमी म्हणटा की अपग्रेडेशन जावपाक जाय, मातसो इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंट बी जावपा जाय. पावर बी फेल जाता, पण लोकांचे अटेंडन्स तांचे बरे आसा. विदीन 15-20 मिनिट्स ते येवन ते अटेंड करून ते सगळें करता. पण कंटिन्युअसली अशें ब्रेकअप जायत आसल्यार तर ते इट विल अफेक्ट द प्रोसेस इंडस्ट्री. आमकां पावर बंद करपा जायना प्रोसेस इंडस्ट्रींत केन्ना. मेकॅनिकल इंडस्ट्रींत एकदां लायट आयलो तेन्ना काम केलें म्हणून प्रोसेस इंडस्ट्रीन जर चालू केलं आसा आमकां फिलिंग बी चालू केलं आसा पेंटीन, तरी आमकां पावर मदीं इंटरप्शन जावपा जायना. जेन्ना पावर वयता तेन्ना तुमकां कितें त्रास जावपा? आमकां बेसिकली फिलिंग आसतना प्रॉब्लेम पावर गेलो तेन्ना आमकां काम बंदूच दवरचें पडटा. कित्याक कॉम्प्रेसर बी चलता कितले 15-20 मिनटां चलता, ताजे वयर चलोवपा जायना. आणि जेनसेट बिनसेट जर तुम्ही घातली तर ती सेफ्टी मेजर्स बी सगळं करून घातल्या देन दॅट ऑल्सो कॅन वर्क. बट दॅट कॉस्ट विल बी मोर. कॉस्ट विल बी मोर. 15-20 lakhs विल बी द एडिशनल एक्सपेन्स. आणि ही जर एक्सपेन्स आमकां एडिशनल जरी अवर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल इन्क्रीज एंड देन वील नॉट बी कॉम्पिटेटीव विथ द मार्केट. ही एक आमचें आसा. बाकीचे पळयल्यार आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सांगलें, म्हाका पावराचें सांगलें. उदक आसा, पण उदकाचें जो सप्लाय आसा इज व्हेरी आमची फॅक्ट्रीचे सायडीकूच आसा टँक, पण सप्लाय उदकाची आसा खूब इरेटीक आसा. लास्ट वन थिंग म्हळ्यार हायजीन हांगा आमचें कलेक्शन करपाक वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट आनी ही म्हूण येता ते येना म्हूण न्ही येता, पण इट इज नॉट सिस्टमॅटीक. ना आज आमी वेटच व्हरतले, फाल्यां आमी ड्राय व्हरतले. म्हाका हांगा तशें करपा जायना न्ही फॅक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया. तरी वी वूड लायक टू हॅव अ नॉर्मल युनिफॉर्म वे ऑफ कितें म्हणटा कलेक्शन ऑफ वेस्ट. अदरवायज रेस्ट नॉट इश्यू. ही 4 जर गोश्टांत आमी पळयली न्ही, हायजीन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, पॉवर लायन आनी वॉटर, ही जर आमकां तितलें जास्त उदक लागना बिकॉज आमी पेंट मॅन्युफॅक्चरींग, पण तरी पण उदक जाय पडटा. आमी वीर मारल्या आतां ऑलरेडी हांगा, पण ती विरीन बी पाणी ना, ती बी कॉन्टॅमिनेटेड वॉटर आसा. ही इतली बेसिकली आमची. कितली वर्सां जाली तुमची इंडस्ट्री हांगा? ही इंडस्ट्री जावन आमकां कम से कम आतां 13 वर्सां वयर जाली. 13-14 वर्सां वयर जाली ही इंडस्ट्री. आमची फॅक्ट्री जावन अबावट 13-14 वर्सां जाली, पण ही इंडस्ट्री 30 वर्सां जाली. त्या टायमार हांगा ती डेनीम बिनीम सगळें हांगाच आशिल्ली ती फॅक्ट्री सगळी. पायरो इलेक्ट्रिकल ह्या एका इंडस्ट्रीन आमी आसा आणि हांगासरले जे प्रॉब्लेम्स आसात ते आमी जाणून घेऊया. सर तुमचं आमच्या कार्यावळीत स्वागत आहे. तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेम्स इकडे होतात? सर बेसिकली ह्या इंडस्ट्रियल एस्टेटबद्दल सांगायचं असेल तर आम्ही इकडं गेल्या 31 वर्षापासून आहोत आणि प्रॉमिनंटली इकडं 3 मेजर प्रॉब्लेम आहेत. एक पहिलं म्हणजे LT कनेक्शनचं जे इलेक्ट्रिसिटीचं इश्यू आहे. आमचं जरी ST कनेक्शनचं युनिट आहे, आमचे 2 आणि युनिट आहेत जे LT कनेक्शनचे आहेत. मग ते जे काय फ्रिक्वेंट पॉवर आउटेजेस होतात ते आमचे CNC मशीन्सचं वर्किंग असल्याकारणाने दरवेळी प्रोडक्शनमध्ये बाधा होतो आणि प्रोडक्शन लॉस होतो. आणि दुसरं जो इंडस्ट्री एस्टेटचा अपकीप आहे, ड्रेनेज म्हणा, तुम्ही क्लेनलीनेस म्हणा आणि अपकीप म्हणा, तो थोडं बाकीचे इंडस्ट्री एस्टेटला कम्पेअर केलं वेर्णा आणि कुंडेमला वगैरे, त्या मनाने इकडं लक्ष देणारच कोण नाही आहे. जसं इकडं ते पहिल्या ऑफिसमध्ये 2 जण असायचे, म्हणजे एरिया मॅनेजर एकटा असायचा, फील्ड मॅनेजर असायचा. रिटर्न जरी आम्ही कंप्लेंट दिली, आता हल्लीच आम्ही
गेल्या 3 महिन्याच्या अगोदर कंप्लेंट दिली होती की इकडं आमच्याकडे ड्रेनेज सिस्टम अपुरा असल्याकारणाने इकडं भयंकर वॉटर लॉगिंग होतं, जे आम्हाला भीती आहे की आमच्या युनिटमध्ये आतमध्ये येईल आणि आमचं पॅकेजिंग मटेरियल आणि प्रोडक्टला बाधा होऊ शकतं, किंवा पावसाळ्यात मग कोण व्हिजिटर पण आतमध्ये येऊ शकत नाही, आमचीच माणसं आतमध्ये येऊ शकत नाही, अशी कधी परिस्थिती होते मोठा पावसाळा पडला तर ते काही विषय आहेत ज्याच्याकडे IDCने लक्ष घालावं असं आमचं मत आहे. ज्यावेळेला लाईट जाते त्यावेळेला तुम्हाला कुठचे प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात? सर बेसिकली लाईटचे म्हणजे येण्या जाण्याचा प्रकार पावसाळ्यात खूप आहे आणि वोल्टेज अपुरा आहे असं काही वेळेला आम्हाला जाणून येतं. म्हणजे जरी लाईट असलं तर वोल्टेज कमी असल्याकारणाने आमचे सगळे मेजरली CNC मशीन आणि 3 फेज मशीन असल्याकारणाने वोल्टेज कमी असलं की किंवा 2 फेज असलं की मशीन स्टार्ट होत नाही, तर त्यावेळेला प्रोडक्शन लॉस हा होतो. आणि आम्ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असल्याकारणाने आम्ही कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे फ्रॉम बँक फायनान्सवरती वर्क होतो. तर तुम्ही प्रोडक्शन करा किंवा नका करू, दर महिन्याला तुम्हाला ते इंटरेस्ट भरावं लागतंच. तर मग तेवढं आपल्याला ते इंटरेस्टसाठी पैसे उभा करण्यासाठी मुलांचा पगार आहे, प्लस इंटरनल अपकीप आहे, प्लस सोयी करावं लागतात सगळ्यांना. ते सगळं करून मग प्रोडक्शन लॉस जर झाला तर दरवेळी मग प्रॉब्लेम होतात. ज्यावेळेला लाईट जाते त्यावेळेला तुमच्याकडे कुठचा बॅकअप वगैरे प्लॅन आहे का? सध्या DG बॅकअप सोडून आणि काही नाही आहे सर, पण DG आता पेट्रोल आणि डिझेल पण एवढं महाग झालं की ते मेंटेन करणं किंवा त्याच्यावर फक्त युनिट चालवतो म्हटलं तर हे नाही आहे, म्हणजे सोय नाही आहे सध्या. त्याचं कॉस्ट मग आणि वाढणार, माझं मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट वाढणार, मग त्या प्रोडक्टला मार्केटमध्ये मग मी कॉम्पिटिटिव्ह राहणार नाही. इलेक्ट्रिसिटी जे सबसिडाइज्ड आहे, जे बाकी सगळ्या इंडस्ट्रियल स्टेटमध्ये मिळतं, तसं इकडं थोडं इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता गेल्या 10 वर्षापूर्वी इकडे चीफ इंजिनियर पण आले होते, आमच्याच IDC हॉलमध्ये त्यांनी मीटिंग घेतली होती आणि म्हटलं होतं की अंडरग्राऊंड केबलिंग वगैरे करणार, पण ते कार्यरत काय झालेलं नाही आहे. कदाचित ते झालं असतं तर हे जे आताचे प्रॉब्लेम्स आहेत का, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप जुनं आहे, 40-50 वर्ष जुना इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, मग ते मल्टिपल प्रॉब्लेम्स होतात पॉवर आउटेजेसचे. कुठले कुठले प्रॉडक्ट्स तुम्ही इथे करता? सर आम्ही इकडं, आमचं कंपनीचं नाव पायरो इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रुमेंट्स आहे. इकडं आम्ही टेम्परेचर आणि प्रेशर मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स बनवतो, जे मेजरली इंडस्ट्रीयल ॲप्लिकेशनला वापरले जातात, जसं IOCL आहे, HPCL आहे, BPCL आहे, NPCL आहे, NTPC आहे पॉवर प्लांट्सला वगैरे. तर म्हणजे आम्ही ऑइल अँड गॅसमध्ये जास्त आहोत, पण आम्ही पॉवर प्लांटला पण सप्लाय करतो. म्हणजे आम्हाला कधी कधी हे वाटतं की आम्ही पॉवर प्लांटलाच सप्लाय करतो, सगळे मेजर जे थर्मल पॉवर स्टेशन्स आहेत त्यांना आणि न्यूक्लिअर पॉवरला, तर आमच्याकडेच ते मग ते बनवायला पॉवर अपुरा पडतो असं कधी कधी मग ते जाणवते. आम्ही आणि एका इंडस्ट्रीन आसा ते म्हणजे सुशांत इंजिनियरिंग वर्क सांगा सर, आणि त्यांचे ओनर आमच्या वांगडा आसा. सर तुमचे स्वागत आसा. येस. सर जेन्ना इंडस्ट्री तुमच्या इंडस्ट्रीच्या टायमार लायट वयता त्या वेळाचेर तुमकां कितें प्रॉब्लम्स फेस करपाचे पडटा? आमकां मेजर प्रॉब्लम फेस जाता म्हटल्यार कितें आमचे टूल्स आनी कितें आसा पळय ते आमचे डायरेक्ट डॅमेज जाता, आमकां आतां कांयच मेळना. म्हणजे अशें जाता की लायट गेली की फ्लक्च्युएशन अशें जाता, हाय वोल्टेज येता, एकदां लो वोल्टेज येता, तितून आनीक चड त्रास जाता मागीर. म्हणजे सगळं एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आमी चडशेच जळटा, मॅक्झिमम जळटा 99%. आनी मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार नासता. हो प्रॉब्लम मेजर आसा आमचो. बिसायड्स पावर फेलियर्स म्हण किंवा पावर आउटेज हेच्या व्यतिरिक्त आनी तुमकां कितें प्रॉब्लम्स आसा? आमचे IDCन क्लिनिनेस जायना, कॅन्टीन आमकां फॅसिलिटी मेळना, आमचे रोड्स सारके ना, गटर्स आहा ते सारके ना, उदकाचे एक वेळ 4 दीस उदकूय नासता एकदां, आनी आसा जाल्यार तेंचे एकदम चार्जीस हाय आसा पेमेंट सुद्दां करपाक. म्हणजे अशें की लोकल लोकांक पेमेंट परवडना. आमकां जो 1,500-2,000 बिलां येता उदकाची रेगुलर हेका, आमकां इतले त्रास जाता आमकां. ज्या वेळेचे लायट वयता त्या वेळेचे तुमकां इन्फॉर्म आदी केले वयता अशें चुकून रेअर ऑफ द रेअर केसीन आतां हालींच आमी ग्रूप फॉर्म केला त्या कारण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा, नाजाल्यार पयलीं आमकां कांयच कळनासलें. सो कितलें नुकसान जाता अप्रॉक्सिमेट म्हटल्यार आमच्या टुलाच्या कॉस्टा प्रमाणे जर पयशे जाल्यार एका एक टूल आमचे 10,000-20,000 टूल आसता, तेजे 10-20 डायरेक्ट एका सेकंदा भितर वयता आमचे विथीन नो यूज. बॅकअप प्लॅन कितें आसा? बॅकअप असो कांय ना आमचे कडेन, काय अजून बॅकअप कांय ना. कितें ज्या वेळेचे लायट वयता त्या वेळेचे तुमकां बसपाचें पडटा किंवा हय दॅट इज. आनी तो मॅन लेबर आयडल जाता हो विशय पार्टूच वेगळो. अर्दे वर जो एक वर एकदां आमकां पावसान तर अशें जाता की जवळ जवळ ना म्हटल्यार म्हाका लायट हाफ डे सुद्दां नासता आमकां.
कित्याक मागीर ते फॉलोअप करून करून तांकां हाडचें पडटा बाबा करा रे म्हणून अशी परिस्थिती आसा. आम्ही बिचोली IDCच्या काही इंडस्ट्रीनी भोवले आणि थंय तेंचे प्रॉब्लम्स जाणा जावन घेतले. आमच्या वांगडा आसा बिचोली IDCचे प्रेसिडेंट निखिल दीक्षित. सर तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीन येवकार. थँक्यू. म्हाका सांगा की जे काही आमी इंडस्ट्रीनी भोवले त्या वेळाचेर तेंचे प्रॉब्लम्स जाणा जावन घेतले. सो त्या वेळाचेर आमकां कळ्ळें की तेंकां मेजर प्रॉब्लम्स आसात ते म्हणजे पावर किंवा क्लेनलीनेस. तुमकां ह्या विशयी कितें दिसता? पावर बॅकअप किंवा पावर सप्लायचो प्रॉब्लम हो बिचोली इंडस्ट्री हिस्ट्री जाल्यार बरीच वर्सां आसा, कमी मोठ्या प्रमाणात आसा. आतां कशें आसा थोडे इंडस्ट्री जशें आमी एक इंडस्ट्री विजीट केल्ली जे फर्निचर तयार करता, सो तांचे विदावट पावर सुद्दां थोडी कामां पेस्टिंगाची आनी कितें करूं शकता तें चलता. तशेंच आमची इंडस्ट्री फॅब्रिकेशन इंडस्ट्री आसा, सो आमचे लायट गेली जाल्यार सुद्दां दुसरें कितें काम करून आमी समहाव वी कॅन मॅनेज अवर टायम आनी लेबर. पूण देर आर मेनी इंडस्ट्रीज इन बिचोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट लायक आमी जे पळयले प्लास्टीक मोल्डिंगाचे करपी जे जयश्री रबर्स म्हणून आसा, जयश्री इंडस्ट्रीज म्हणून आसा, तो तुरी आजुले ज्योस पळयले तांकां म्हणजे ओवन लागता, भट्टी लागता. केल्लो प्रोडक्ट रेडी करपाक तांकां ती भट्टी लागता. आनी जेन्ना अचानकूच त्यांनी एक हे प्रोडक्शन तांचें चालू आसा, कंटिन्युअस प्रोसेस जो आसा तो चालू आसतना जेन्ना लायट वता तांचो प्रोडक्ट क्वॉलिटी देंवता किंवा एक एकदां सारकोच तो प्रोडक्ट खराब जाता. सो मटेरियलूय लॉस जालें, परत तो प्रोसेस रिपीट करचो पडलो, तो कॉस्ट वायज जो इफेक्टीव पडना आनी एट द सेम टायम ताका परत इलेक्ट्रिसिटी तितलीच परत कन्जम्पशन करची पडली. जी ऑलरेडी कन्ज्यूम केली ती फुकट गेली आनी परत. सो प्रोडक्शन कॉस्ट आनी ओवरऑल टायम प्रोडक्शन टायम हो वाडटा. सध्या बिचोली IDCचो पावर कन्जम्पशन कितें आसा? बिचोलीम IDCचो पावर कन्जम्पशन ऑन एन एवरेज पर डे 13,000 kWh आसा. आनी ऑन एन एवरेज म्हणजे आमी जर हिशोब केलो जाल्यार ऑलमोस्ट 4 लाख kWh पर मंथ आमकां पावर कन्जम्पशन आसा एंटायर इंडस्ट्रीचो. ऑन एन एवरेज हायेस्ट कन्जम्पशन आत्ता पर्यंत 4,20,000 kWh आसा, जे आमी फाटीं डिस्कस करताले हांगाच्या डिपार्टमेंटाच्या लोकां बरोबर तेन्ना कळ्ळें. आनी मिनिमम तरी सुद्दां म्हणजे कमीत कमी 1,80,000 kWh पावर कन्जम्पशन लागता. Any new industry that has come up in Bicholi industry in last 5 years? IDC industry? म्हज्या म्हायती प्रमाणे तशें चड येवना. म्हणजे कोण आयलो आसा जाल्यार जेजे युनीट आनी खंय तरी बारीकशे आपल्याक दुसऱ्या जाग्यार चालू आशिल्ले तेच युनीट ताणें हांगासर मातशें अपग्रेड करपाक व्हडल्या स्केलीचेर करपाक केले आसात. नाजाल्यार बिचोली इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बेसिकली जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ताजे मातशे थोडे इश्यूज आसा. म्हणजे हांव एंटायरली ब्लेम करतो ना गव्हर्मेंटाक काय कोणाक, पूण देर आर सम इश्यूज फेस्ड बाय द ऑलरेडी एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीज. सो ताज्या खातीर म्हाका दिसता नवीन इंडस्ट्रीज येवपाक बिचोले सारक्या जाग्यार अजून तरी येवपाक पळयना. म्हणजे रोड एक्सेस आसा किंवा ओवरऑल मेंटेनन्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो IDCचो आसूंक जाय तितलो इफ यू कंपेर टू वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट ऑर एनी अदर गूड इंडस्ट्रियल इस्टेट जाल्यार हांगा आमचे कडेन तितले मेंटेनन्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. ज्या वेळेचेर लायट वता त्या वेळेचेर आमी पळयलें की तांकां खूब लॉस जाता, एक्सपेंडिचर तेंचो वाडटा, बिल्स वाडटा, म्हण इलेक्ट्रिसिटीचो तेंचें कन्जम्पशन वाडटा. सो तुमकां कितें दिसता की हेचो इम्पॅक्ट गोवन इकॉनॉमीचेर कसो जाता? गोवन इकॉनॉमीचेर डेफिनेटली इम्पॅक्ट जातलो, कित्याक जितलें प्रोडक्शन कमी तितलो टर्न ओवर कमी, तितलेच गव्हर्मेंटाक टॅक्सीस आनी रेवेन्यू जनरेशन कमी जालें. बरेचदा आमकां एक प्रॉब्लम हांगा कितें की रॉ मटेरियल बरेचशें आमकां दुसऱ्या स्टेटींतल्यान मागोवचें पडटा. सो रॉ मटेरियल हांगा हाडल्या उपरांत तो जो कॉस्ट आसा मटेरियलाचो कॉस्ट ट्रान्सपोर्टेशन वयर सगळो हिशोब धरून तो सगळें केल्या उपरांत जेन्ना आमी फायनली प्रोडक्ट रेडी करता तातूंत जो डिले जाता फॉर एनी रिजन, तो डिले जालो, प्रोडक्शन म्हाजे इयरली टर्न ओवर म्हाजो कमी जालो की रेवेन्यू जनरेशन कमी जालें, म्हाजें कमी जाल्यार म्हाका तितलो स्टाफ आनी लेबर तितलो लिमिटेड दवरचो पडटा. म्हाका इच्छा आसून तो वाडोवंक मेळना. सो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट इनकम ऑफ जनरल पब्लीक
तो सुद्दां कमी जाता आनी गव्हर्मेंटाक वो रेवेन्यू लॉस हो जाताच. सध्याचो पॉवर सप्लाय आसा IDCचे, सो इज इट सफिसींग द नीड ऑफ द पॉवर कन्जम्पशन ऑफ द IDC? सध्या पळयशीत जाल्यार म्हणजे हय म्हणू शकना नाय म्हणू शकना, कित्याक अशी मेजर कंप्लेंट जे आमचे इंडस्ट्री असोसिएशना जी आसा, जे आमचे ग्रुप्स आसा, आमचे मिटींग जाता रेग्युलर, तेन्ना तांचे कंप्लेंट आसा की फ्लक्च्युएशन इन पॉवर सप्लाय. बरेचदा पॉवर फेल्युअर जाता. दो हांगा आमच्या IDCन तांच्यांनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आपली एक टीम दवरिल्ली आसा, जे रोखडेच येवन जाता इतल्या बेगीन फास्ट एक 5-10 मिनटां भितर इन्फॉर्म केल्या उपरांत जे कितें प्रॉब्लम आहा ते येवन अटेंड करता. पूण हे जे फ्लक्च्युएशन जे परत परत जाता, जे रिपिटेडली हे जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा आनी एक प्रॉब्लम आमकां जाता तो वोल्टेज फ्लक्च्युएशन. इवन आमचे जे मशिनरीज आसा चडशे मशिनरीज 3 फेज मशीन्स आहा. सो एक फेज जर कमी आसा किंवा वोल्टेज कमी आसा जाल्यार ती मशिनां बरोबर चलना. सो जितले इंडस्ट्रीन 3 फेज कनेक्शन आसा त्या सगळ्यांक हो प्रॉब्लम जाता. सो हाजो सगळ्याचो इम्पॅक्ट हो प्रोडक्शन आनी बिजनसाचेर पडटा. सर, बिसायड्स पॉवर सप्लाय ऑर एनी अदर प्रॉब्लम्स यू फेस इन द IDC? बिच्युअली IDCन पळय आमी 1997च्यान हांगा आसा, पूण मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो हांवें असो पळोवंकूच ना. हांव 97च्यान जाता, म्हणजे 25 वर्सां जालीं. म्हाज्या पयलीं जे इंडस्ट्रीज आसा ते तुमकां थोड्यांनी आपले इनपुट्स दिल्ले आसा ऑफ द रेकॉर्ड. सो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट म्हणजे बरे रस्ते, बरें पार्किंग किंवा क्लिनलीनेस आनी जे ओपन स्पेस आसा ताजें प्रॉपर युटिलायजेशन हे केल्लें जाल्यार मातशें बरें जावपाचें. सो प्रॉब्लम तो एक आसा. दुसरें म्हणल्यार आमकां इंडस्ट्रीन एकूच कॅन्टीन आसा, पूण तें सुद्दां बरीच वर्सां बंद आसा. सो देर आर सम ऑफ द अदर रिजन्स. थोड्यांक ते परवडना म्हणून, थोड्यांक दे से की IDCचे रेंट आसा ते आमकां चड जाता बी. वॉट एवर इज द इशू, आमचे एक्सपेक्टेशन आतां नवीन गव्हर्मेंट फॉर्म जाल्ले आसा, नवीन चेअरमनूय आयिल्ले आसा IDCचे, की बेगिना बेगीन हो प्रॉब्लम तांचो सॉल्व करून एक बेगिना बेगीन आमचे कॅन्टीन एक स्टार्ट जावचे. आनी इलेक्ट्रिसिटीचो एक आनी सॉरी एक उदकाचो एक प्रॉब्लम आसा की हांगा उदकाची टाकी आसा, इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा टाकी, पूण हांगा उदकाचो सप्लाय आमकां बरेचदा 11 उपरांत 12 उपरांत आसा. केन्ना 2-2 दीस उदक येना, केन्ना 11 किंवा 12 सकाळीं उदक वता, ते मागीर सांजचे आयल्यार येता. सो प्रेशर जाय तशें मेळना. सो जे उदकाचेर त्या अशा हेजेर डिपेंडंट इंडस्ट्री, इवन आमच्या कामगारांक लंच टी टायमार किंवा लंच टायमार हात पाय धुवपाक उदक बी जाय, ते आमी स्टोरेज फेसिलिटी वेगळी केल्ली आसा. पूण हो प्रॉब्लम मातसो सॉल्व जालो. आनी बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इवन रॉ मटेरियल आमकां बरेचशे रॉ मटेरियल अदर स्टेटींतल्यान मागोवचें पडटा. मदीं हांगा GHR SSIDCच्यान आपले चॅनल पत्रे बी अशे रॉ मटेरियल फॅब्रिकेशनाक लागता ते दवरपाक सुरू केल्ले, ते मदीं परत बंद जालें. सो आमकां मटेरियल बरेचशे भायल्यान मागोवचें पडटा. सो हो ओवरऑल प्रोडक्शनाचेर डिले जाता, कॉस्ट आमचो एफेक्टीव जायना. आनी मे बी दॅट इज द रिजन की आमचे इंडस्ट्री तितल्यो फ्लरीश जाना बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एफेक्टिवनेस. सो ताजेर मातशें एक कितें तरी सॉल्युशन काडूंक जाय. जेन्ना आतां आमची इंडस्ट्री जाली किंवा थोडेशे इंडस्ट्री जे मल्टीनॅशनल कंपनीजांक तांचे प्रोडक्ट्स सप्लाय करता, सो तांचे जेन्ना एक्झिक्युटीव टेक्निकल एक्झिक्युटीव डायरेक्टर्स बी फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड इवन म्हणजे फ्रॉम इंटरनॅशनल कंपनीज जेन्ना येतात तेन्ना ओवरऑल हांगा जे IDCचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जे रोड्स आनी क्लिननेस पळोवन मागीर एक कितें म्हणटा आमी ते रॉंग इम्प्रेशन पडटा ताजेर. सो मातशें ते बेगिना बेगीन लक्ष घालून जावपाक अशें दिसता म्हाका. तर हे असले आमच्या वांगडा बिचोली IDCचे प्रेसिडेंट निखिल दीक्षित. आणि वेगळ्या एका कार्यक्रमान तुमकां परत एक फावट मेळ्या. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.